वाडे वास्को सकाळी जाल्ल्या एका सेल्फ एक्सिडेंटात एकलो तरणाटो आगताक गेलो। राजेश कुमार नायडू 18 वर्साचो तरणाटो नोफरा रावपी। तो वास्को सावन चिखले वतालो। सकाळी सुमार 8:30-9 ही गजाल घडली। वाड्या पार्क केल्ले ट्रॉलराक व्हरून ताणें स्कूटर मारली। धपक्या सरशी तो आगताक गेलो। ताणें नेमकी स्कूटर कित्याक लागून ट्रॉलराचेर मारली तें मात समजना। On the road, which have been neglected by the police department, night patrolling police. In spite of looking, they are not able to remove the vehicles. So आज तुम्ही पळयता की एक्सिडेंट जाला, ऑन द स्पॉट तो भुरगो मेलोलो आहा। सो इतलेंच मागता पुलिसां कडेन की हेवी व्हेकल्स असल्याचे पार्क करपाक दिवपाचे न्हू। संजीवनी साखर कारखान्यात 2 वर्सां फाटीं 22 ट्रक उसाचे स्कॅम जाला म्हण मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयला। संजीवनीत ट्रक भितर सरले म्हण नोंद आसा, मात उसच लायिल्लो ना। सोमारा संजीवनीचो गळीत हंगाम चालू करतना पार्सेकार ही गजाल उलयलो। ह्या गजालीची चौकशी करपाचें उतर सहकार मंत्री महादेव नायकान दिलां। ऊस गोड लागता म्हण मुळासकट खावचो न्हय म्हण पार्सेकारान शिटकावणी दिली। पार्सेकार उलयला ते कोतान हें घडलां तेन्ना दीपक ढवळीकार सहकार मंत्री आशिल्लो। ऊस गोड लागता म्हूण तो मुळा सावन खावपाचो यत्न कोणे करचो न्हय अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान सोमारा दिली। वर्ष 2 वर्सां पयलीं बातमी आयली, म्हज्या कानार आयली आनी छापूनय आयली की काही ट्रक येय असतानाच रेकॉर्डार चढले। म्हणजे एक ऊस मुळासकट खावना, 22 ट्रकांतले ऊस खावपाचो प्रयत्न अशें करणारे जर लोक असले जाल्यार गजाली फुडें वच्च्यो ना। 2 वर्सां फाटीं घडिल्ली ही घडणूक आतांच आपल्याक कळ्ळ्या। ह्या प्रकाराची चौकशी करतलो अशें सहकार मंत्री महादेव नायकान सांगलें। म्हाका आतां तो विशय कळ्ळा आनी हांवें 8 दीस जाले चार्ज घेवन आनी हे संदर्भान जे कितें वस्तुस्थिती आसा ती हांव जाणून घेतां आनी जो कितें उपाय घेवया तो घेवया। चौकशी चालू करचे पडटली। 22 ट्रक ना जावन 7,000 न्ही। 22 ट्रक उसांचो घुसपागोंदळ जाला असो गौप्य स्फोट मुख्यमंत्री पार्सेकारान केल्ल्यान ऊस गाळप्यांच्या सुवाळ्यांत ह्या एकाच विशयाचेर चर्चा चलताली। मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार, सहकार मंत्री महादेव नायक आनी हेरांनी उसाची पुजा करून गळीत हंगाम चालू केलो। फोंडेच्यान विवेक प्रभू। घेवया एक विराम।